10 स्थळांचेर सीमांकन केले बगर बफर झोन कसो वळखुपाचो असो प्रश्न करीत सगळ्या 10 स्थळांचेर सीमांकन करप गरजेचें अशें आमदार विजय सरदेसाय सांगता। तशेंच ह्या 10 स्थळांचो सरकारा कडेन नकासो आसा आनी ना जाल्यार सरकाराक हो नकासो करपाक कितलो तेंप लागतलो अशें विजय विचारता। हाचेर पुरातत्व खात्याच्या मस्तीन 10 स्थळां कडेन 100 मिटराच्या बफर झोनाचें समांकन सरकार करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां। स्पीकर सर, मंत्र्यान म्हणला बफर झोन, उदोवच्यान तो 2-3 रेफरन्स करता बफर झोनाची। स्पीकर सर, म्हाका एक पॉइंटेड क्वेश्चन ताका आहा की गव्हर्मेंटान हे बाउंड्रीज ऑफ ऑल दीस हेरिटेज सायट्स एंड स्ट्रक्चर्स हे डिमार्केट केल्या काय म्हणून? कित्याक म्हज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे डायरेक्टरेट ऑफ लँड सर्वे लँड रिकॉर्ड्स नाजाल्यार आर्किओलॉजी नाजाल्यार TCP आनी कोणेच तें डिमार्केट करूंक ना। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड गोवा, फॉर एग्जाम्पल आग्वाद फोर्ट, फॉर एग्जाम्पल काबदराम फोर्ट, you have not demarcated the boundaries, as a result of which that buffer zone becomes a very fluid thing. So my demand to you is that demarcate it and also show the walls along the sea. Like is that transgression from the sea, illegality kosha jata when it is not properly demarcated. So my question to you is whether government has the maps of the heritage sites, and if not, how long would such an exercise take place and how much it would cost? I have already told the CTP that he should immediately on a war footing ensure that this exercise is conducted. Now, how much will it cost? I will not offhand know what the exercise is going to cost. But this is necessary. What you are saying is necessary, but it's not been done. So here, are you taking the responsibility to do No, I'm not. I'm saying whatever is in my purview of the town planning department of putting that 100-meter buffer as per the ASI monuments that are there. I am authorized only to do that buffer around the ASI monuments which are there. Speaker sir, buffer म्हणतो किती जाता? Demarcation नासतगर buffer कसो? You demarcate it and then you'll get the buffer, नी? Then everything will fall in place. आम्ही जे 100 मीटर जे सुपरइम्पोज करता म्हणटा आम्ही म्हणटा ऑन द RP, आम्ही ते करून आम्ही त्यांच्या डिपार्टमेंट कडे धाडून दितले ते टू नोटिफाय. They will have to do the exercise to archaeology. फाल्यां डिमांडान तुका हांव एक क्वेश्चन परतो विचारता. कित्याक आतां बाब क्रुजान सांगला ते भशेन ओल्ड गोवा एक स्ट्रक्चर जालें, आतां आनी एक स्ट्रक्चर सांगता तो. सो अशी आनी सो हे डिमार्केशन जावपाची गरज आहा. वन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हेरिटेज वीच इज युअर जॉब. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA जे सांगता पळय न्ही, प्रोटेक्शन जावपाची गरज आसा आनी डिमार्केट जावपाक जाय तें काम आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचें. लेट डेम गिव द बफर झोन, म्हणजे 100 मिटरचो बफर झोन मार्क करून अशी सगळी जी आर्किओलॉजिकल स्ट्रक्चर आहा पळय न्ही, इन फ्युचर आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट ताजेर एक नोटिफिकेशन काडून ती डिमार्केशन फिक्स करपाचें. Because sir, already department has requested archaeology department to submit and mark the 100-meter line on the RP around the heritage site. म्हणजे त्यांच्या डिपार्टमेंटाच्या माध्यमातून जातले, म्हणजे ते कॉस्टिंग you'll have to ask him subsequently.